आमची तोर दवरता आमकां वेगीन घेता जेजू आमच्या तुजे सोबीत धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेगीन आमी निघता जेजू आमच्या तुजी सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेगीन आमी निघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी जो आसा जो आसलो आणि जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती तुमचेय सोवे आसूं मोगाच्या भयणी भावानो एक तोच विज्ञानी अशें म्हणटा वी आर स्पिरिच्युअल बिंग्स हॅविंग ए ह्युमन एक्सपिरियन्स म्हणजे आमी मनीसपणाचो अणभव आशिल्लीं आत्मीक मनशां हे खातीर हे संवसारांत एक मनीस एक येत्राकार कसो उरता हे संवसारांत जियेतना आमचे भितर ल्हान ल्हान वस्तूक लागून व्हडपण भितर सोदता आनी ह्यो संवसाराच्यो वस्तू एकठांवूंक आमी इतली घुल जाता की आमचो देव आमचे पासत आपलें व्हडपण सोडून ह्या संवसारांत आयलो हें सोत आमी विसरता देव आमचे उद्देशी हे संवसारांत बरेपण हाडूंक सोदता ते खातीर तो आमकां तरेकवार देण्यांनी बोदता ही कल्पना आमच्या मनांत धरून आयचो नोवेनाचो विशय रुजाय सेबिणीचे विनोनेन व्हडपण सोडून आमकांच खाली करून पवित्र सभा बांदुया तर ह्या पयल्या नोवेनांत वांटो घेतना रुजाय सेबिणीचे विनोनेन आमी व्हडपण सोडून आमकां जाता ते भाशेन आमची ही पवित्र सभा बांदून जिवाळ करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया भाऊ भयणीनो हीच कल्पना मनान धरून आमी जाता तितली देवा मुखार आनी मनशा मुखार खालती खायेन जिवंक देवाची कृपा मागता आसतना जायते पावटी कडेन मिजाशीन आनी गोरवान आमी बोल्ल्या ते पासत सायब आमकां बोगोस आनी आमच्या गोरवाक लागून कितलें वायट जालां आमचेच कडेन निसंटन जालां जो गोरवान भोंवता ताका देव खालाच उडयता कित्याक पवित्र पुस्तकांत तशें मेळटा म्हणटच देवा मुखार सदांच आमी खालती जावंक मागतना आमचे पातक ओळखून बराबर म्हणुया हांव पातकी मनान चिंतून तोंडार घालून वायट आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत मागीर सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो आमेन सगलीं मागुया आयज करीत भशेन आपल्या वाडदिसा सुमयार पिओलँडर डायस बुतिकस देवाक हार्गां दिता तशेंच सांतान रॉड्रिगीस आनी डॉरिस रॉड्रिगीस देवाक हार्गां दितात दोंगुरी
तांच्याय पासत मागया, तांच्या कुटुंबा पासत तशेंच फ्रांसीस कार्दोजो हांकांय बरेपण मागया. आमच्या गांवची एकली बायल आंतोनेत GMCन एकदम सिरियस आसा, तिचे पासत आमी मागुया. आमी दर दिसा नोवेनांच्या जायत्या दुयेंसां पासत मागतले हांव देवान जायत्यांक सायबणी उदेशी पेकोणी फाव करूंक. तशींच जायतीं कामगार आसात, ऑक्युपेशन्स आसात, तेंय मनान धरून तांचेय पासत मागतले हांव. आयज आमी तकलेची दुयेंसां आहात, जावं ब्रेन सर्जरी केल्या, ट्युमर जाला, ब्रेनीक सूज आयल्या, तकली उसडटा, ब्लड क्लॉट जाला, वो पांयांक क्रॅम्प्स येतात, पॅरालिसीस जाल्या, ब्रेन टिश्यू डॅमेज जाला, जाका रूच ना आनी झेम पडना, असल्या मनशां पासत आमी मागतले हांव तांकां देवान सायबणी उदेशी पेकोणी फाव करूंक. तशेंच आमच्या गांवांत जीं कोण भाजी पालो, फुलां फळां, नुस्तें विकतात, हेर धंदेकार आसात, शॉपकिपर्स आसात आनी बिझनसमॅन आसात, तांचे पासत तांच्या बिझनसाचेर देवाचो आशिर्वाद करीत भशेन मागता हांव. तुमचे मागणी देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयली देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्टां आनी क्रुसा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्या आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिवं. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. भाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोद आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून ओदीक खालतो तो जालो, मोरो पुर्यान आनी कुर्सार मोरो पुर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडटें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रचनेन पोरगुडचें. देवाचें उतोरें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळीं म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांदो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंतीतावन अस्तमतेक पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मोळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयीसो.
तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक आपणा सोरशें आपोवन हाडून सांगलें, ओन बावार्थ्या मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत येरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, भोगोर येरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणो, आयज जावन आमी आमच्या आस्कारणीची रोजाय सायबिणीची नोवेना सुरू करता. आयज पयलो दीस. आयज जावन आमी ही आत्मीक तयारी आमच्या आस्कारणीचे परबेक सुरू करता. आनीक ह्या पयल्या दिसाक बाबा भयणो कांय बरो सोबीत सुंदर विशय घेतलेलो आसा, आनी तो म्हणल्यार रुजाय सायबिणीचे विनवणेन व्हडपण सोडून आमकांच खाली करून पवित्र सभा बांदुया. व्हडपण सोडूंक आयचो विशय आमकां आपयता. स्कायला आनी टिना एकाच इश्कोलांत शिकतालीं. स्कायला सदांच धांवूंक पयलें येतालें. सुमार 5 वर्सां ते चॅम्पियन आसले. टिना मातशें वस्कत, तितलें टॅलंटेड न्हय, पूण जायती प्रॅक्टीस करताली. वर्सान बरोस स्कायला चॅम्पियनशीप जिखता देखून दुसऱ्या भुरग्यांनी पार्ट घेवपाचें सोडलोलें. जीं कोण पार्ट घेतालीं तांकां स्कायला टॉन्ट मारतालीं, नांवां घालतालीं, चाळयतालीं, आपूण व्हडलें म्हूण सांगतालें, तुमकां आपूण हारयतलें अशें म्हणीत आसलें. देखून भुरगीं डिस्करेज जातालीं. पूण टिना म्हणटा हांव ताका चॅलेंज करतलें आनीक आपलें नांव ह्या कॉम्पिटिशनाक दिता. प्रॅक्टीस करतना स्कायला ताका भेट्टा आनी म्हणटा, कितें टिना, तुका दिसता तूं जिखतलें म्हणून? नो वे, तूं एक कासो मुगो, हांव तो रॅबीट. हांव कितलें फास्ट धांवता तें जाणा. अशे तरेन नांवां घालून ताका चाळून तें डिस्करेज करतालीं, आपुणूच व्हडलें म्हूण समजतालें. रेसीचो दीस पावलो आनी दोगूय जाणां धांवतालीं. सदांचे भाशेन स्कायला फुडें गेली आनी फुडें धांवन फाटल्यान वळोन तें चाळयता. टिना, सांगलेलें न्हू तुका, तूं कासो म्हणून तुजे लागीं म्हाका केन्नाच ओवरटेक करूंक जावचें ना. पूण धांवता धांवता तें थकूंक लागलें. ताचे पांय जड जाले, ताका क्रॅम्प्स येवंक लागले, कॅच येवंक लागले. ताची स्पीड देंवली. टिनाची स्पीड वाडत वेताली. शेकी ताणें ताका ओवरटेक केलें स्कायलाक आनी आपूण कॉम्पिटिशन जिखलें.
त्या दिसाक स्कायलाक खूब हर्ट जाली, कित्याक तें पडलें. कॉम्पिटिशन पिड्यार जालें, रेस पिड्यार जाली, आनी तें पिड्यार जावंक कित्याक टॅलंट नासलो म्हणून स्कायला टिना ओदीक बरी आसली म्हणून नो वे. ताच्या गर्वाक लागून, ताच्या व्हडपणाक लागून, ताचे मिजाशेक लागून. आनी त्या दिसाक स्कायला एक व्हड लेसन आपल्या जिवितांत शिकलें. व्हडपण सोडूंक, गर्व सोडूंक, मिजा सोडूंक. नेवर टू अंडर एस्टिमेट दी अदर पर्सन. आपल्या गर्वाक लागून, व्हडपणाक लागून ताणें प्रॅक्टीस पासून करपाचें सोडलेलें, त्या पासून तें हारलें. बाबा भयणो, आयचो विशय आमकां व्हडपण सोडूंक आपयता. आनी हाचो व्हडलो नमुनो आमकां म्हणल्यार सायबीण माई. शी सच अ ब्युटिफूल वुमन. ल्हानवीक, खालती. बाबा भयणो, ती देवाच्या पुताची आवय. केदें व्हडलें नांव तिका, केदी व्हडली मनीस ती. आमी जो चीफ मिनिस्टराची रेलेटिव्ह जाली जाल्यार, वो आमचे MLAची रेलेटिव्ह जाली जाल्यार, वो कोणूय एकलो इन्फ्लुएन्शियल पर्सनॅलिटी ताची आमी घोडची जाली जाल्यार आमची फितां कितलीं वयर चडटात. आमकां पाकां येतात, आमी म्हणटात, तूं म्हाका वळखता, हांव अमक्याच मनशाचो सोयरो, म्हाका अमक्याच मनशाची वळख आसा, तो म्हजो घोडचो, चड शेपदां करिनाका. ह्यो तरेन असलीं उतरां, असली वागणूक केन्नाच आपणायली ना. परतेंच जाल्यार ती ल्हान जाली, खालती जाली. गाब्रिएल दुतान तिका सांगलें, मारिया, तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर गोरबेस्त आसा. सायबीण माय धांवता तिची सेवा करूंक. सायबीण मायन म्हणूंक जातालें, गाब्रिएल, तूं कितें म्हाका सांगूंक सोदताय? तिचे सोडशी वच म्हणटा, तिची सेवा चाकरी कर म्हणटा. नो वे. तुवें म्हाका सांगलां हांव देवाच्या पुताची आवय जावूंक म्हाका विचून काडल्या म्हणून. म्हजो स्टँडर्ड खंय तो जाणा तूं, आनीक एलिझाबेथीचो स्टँडर्ड खंय तो जाणा तूं? हांव व्हडली, म्हाका पदवी आसा, म्हज्या कुसव्यांत देवाचो पूत संभोवला. नो वे विल आय ओबे यू. पूण सायबीण मायन तशें करूंक ना, म्हणूंक ना. ल्हान जाली, खालती जाली, सेवा चाकरी करूंक गेली. बाबा भयणो, ल्हानविकाय, खालतीकाय हे गूण आमच्या जिवितांत गरजेचे. कोण एक आवय म्हाका सांगतली, फादर, म्हजो भुरगो यूथ एजीर पावला, तो आयकना, व्हडलोच समजता आपणाक, शेपदां सांगता, म्हाका ओकमान करता, नाका जालेली उतरां म्हणटा. हांवें कितें सांगल्यार तो आयकना. आतां म्हाका ताणें म्हणलां, म्हाका एक बायक घेवन घे, ना जाल्यार हांव तुज्या घरांत येवचो ना, तुका रेस्पेद दिवचो ना. फादर, कितें करचें? म्हजे लागीं पयशे नात. हांवें म्हणलें, चिंत कितें करपाचें तें, बरें आसा तें कर. ताका हे पिरायेचेर बायकाची गरज ना. जायते दिसांनी ती म्हाका मेळ्ळी, मागीर म्हणूंक लागली, फादर, हांवें घेतली बायक, दिली, सांगून समजो नासलो, म्हजे लागीं पयशे ना, दुसऱ्यांचे रीण काडून हांवें घेतली बायक. आनी हो चेडो उपरांत मागीर शेव मारता बायक घेवन, आपूण व्हडलो हिरो कसो. आनी एका दिसाक बाबा भयणो ताच्या इश्टां बरोबर जोरी चडशीं ते गेलेले, न्हांवून येताले ते ताचे बायकाचेर. आनीक एकलो भुरगो आसलो, फास्ट स्पीड सारकी, स्पीड ब्रेकर आसा तो पळोवंक ना. फ्लायज जाले, सायडीन दुरीक आसलो, ताचेर ते पडले आनी तो भुरगो त्याच किणान नांत जालो, सोंपलो. ही घडलोली घडणी. आमचें व्हडपण बाबा भयणो आमकां खंय पावयता, आनीक ल्हानविकाय आमकां खंय पावयता. जाक्यो त्या झाडाचेर चडलो. जेजून ताका सांगलें, जाक्यो, बेगीन देवून ये, म्हाका तुमगेर वचूंक जाय, वचून रावूंक जाय. जाक्यो देंवलो. एके भाशेन बाबा भयणो, जेजू ताका व्हडपणाच्या झाडावेलो, गर्वाच्या झाडावेलो, मिजाशेच्या झाडावेलो, पदवेच्या झाडावेलो देंवयता.
जाक्यो ताचें आयकता. जाक्योन म्हणूंक जाय, जेजू तूं म्हाका सांगताय देव म्हणून. डू यू नो हू आय एम? अ टॅक्स कलेक्टर. डू यू नो वॉट कॅन हॅपन टू यू? आय कॅन सेंड इनकम टॅक्स टू युअर प्लेस. Don't instruct me. I'm happy where I am. Don't try to pull me down. पूण तशें म्हणूंक ना. देंवलो बाबडो, देंवलो आनी ताका एक व्हडलो रिवॉर्ड मेळ्ळो. शांती, कुशालकाय, संतोष. ह्या मनशा लागीं सगळें आसलें पूण शांती नासली, दादोसकाय ना, संतोष नासलो. जेजू ताच्या घरांत गेलो म्हणटकूच बाबा भयणो तो म्हणटा चौपट आयज लोकांक हांव दितां, सगळ्याक दिलें ताणें. इतली कुशालकाय ताची, कित्याक ल्हान जालो, खालती जालो. जेजूचें उतर ताणें मानून घेतलें. बाबा भयणो, आयज आमकां चॉयस आसा. ह्या व्हडपणाच्या रुखाचेर रावूंक वो खालती जावून देवूंक. आनी व्हडपणाच्या रुखार आसलेल्या मनशाक देव अशें म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत चॅप्टर 11 वर्स 2. गोरविश्ट मनशा फाटल्यान निर्भाग आसा. जाकोबाचे चिटीन तो म्हणटा देव गोरविश्टांक झोळटा. पेद्रूचे पयले चिटीन म्हणटा देव गोरविश्टांक विरोध करता. म्हणण्याच्या पुस्तकांत परतून देव म्हणटा मोदांत प्राऊड काळजाच्यांक सर्वेस्पर विटेता. गर्वान भोंवतात तेन्ना बाबा भयणो देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसचो ना. देवा कडली आमी पयस पावता. पूण तूं ल्हान खालती जालो जाल्यार तोच देव म्हणटा खालत्यांक देव देण्यांनी भरता. म्हणण्याच्या पुस्तकांत हें मेळटा. ल्हानविका कोडे जाणवाय मेळटा. परतून म्हणण्याच्या पुस्तकांत मेळटा देव खालत्यांक आपली दयाळाय भोगूंक दिता. जाकोबाचे चिटींत. आनीक फुडें आमकां मेळटा पेद्रूचे चिटींत देव विनम्र काळजाच्यांक आपलें बोलेपण दाखयता. देखून देवाच्या बोलिश्ट हाताखाल विनम्र खालती जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. देव तुका तूं खालतो जालो जाल्यार ताच्या वेळार शुभ वेळार तुका वयर काडटलो. हें देवाचें व्हड बेसांव. जाल्यार बाबा भयणो चॉयस आमचे लागीं आसा. तुका व्हडपणान भोवूंक वो ल्हान जावंक खालती जावंक. जेजू शिव वर्तमानान म्हणटा तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. आनी जेजूच आमकां एक व्हडलो मॉडल म्हूण पयलें वाचप आमकां सांगता. ताचे वोन आनीक व्हडलो मॉडल ल्हानविकायेचो आमकां नाच. जाल्यार बाबा भयणो आमी खंयचे वाटेन चलूंक सोदता ताचेर नदर घालुया. ह्या दिसांनी PPCची इलेक्शनां आसात. आयचो विशय आमकां सांगता आमची पवित्र सभा बांदुया आमचें व्हडपण सोडून आमकांच खाली करून. पादविगार तुमकां सांगतलो बाबा यात नांवां दियात पूण आमी कूस मारता. जी कोण ल्हानवी कालती आसा देवाचेर बावट विस्वास ठेवतात ती पावल मारतात. ती आपणाच्या गुणाचेर आपणाच्या देण्याचेर ती लक्ष घालिनात, विस्वास दवरिनात. देवाच्या बळाचेर विस्वास ठेवतात. पूण गोरविश्ट आसात ती काम करूंक यो म्हणल्यार देवाच्या वावरांत मिसळ जावंक यो म्हणल्यार कूस मारतात. आनीक फाटल्यान तावन मागीर टॉन्ट्स मारतली, खबरो करतली, नांव पिड्ड्यार करतली. तूं यो, तूं वावर कर, मिसळ जाव. आमी म्हणटा ना. हात धुयतात आनी नाच जातात. बाबा भयणो तूं ल्हान जावून देवाच्या वावरांत मिसळ जाता तेन्ना देव तुजेर, तुज्या वावराचेर, तुज्या कुटुंबाचेर बेसांव घालपाचें केन्नाच बंद करचें ना. आनीक सायबीण माय आमची आस्कारीण हेंच करूंक आमकां उलो करता. भागिवंत आगुस्तीन अशें म्हणटालो. हीं उतरां म्हणटा आनी म्हजो नियाळ सोंपयता. इट वॉज प्रायड that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. It was pride that changed angels into devils. It is humility
that makes men as angels. सैतान जावूंक वो खरें दूत जावूंक आमच्या हातांत आसा. गर्वा वरवीं तूं सैतान जावंक पावता, खालतिकाये वरवीं तूं मनीस दूत जावंक पावता. सायबीणमाचे विनोनेन आमचें व्हडपण सोडून दिवंक, आमकांच खाली करूंक आनी पवित्र सभा बांदूंक आमकां तिचेच विनोनेन उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हाजी जातल्या त्या जेजू लागीं कृपा आनी बळ मागुया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान खिरीत भशेन बरोवन खालती मनशां जावन आनी तीच खालती खायेन बरोवन देवाच्या भांडारांतलें मागूंक आमी उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजू भाशेन आपलें व्हडपण सोडून दिवंक आनी ह्या उद्देशी आपले पोरशेक प्रेरणा दिवन ही पवित्र सभा बांदूंक आपल्याकूच खाली करूंक मारयेचे विनवणेन तांकां पवित्र आत्म्यांची विविधताय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक घेतलेले निर्णय मनान दवरून लोकांक तांकां निवडून हाडल्यान ते वळखून घेवन आपल्याकूच खाली करून समाज बांदूंक वावरूंक म्हूण मारयेचे विनवणेन देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या ह्या गांवच्या दर एका वांगड्यांनी पवित्र सभेच्या वावराक आपलें दान दिवन ही नावेलीची पवित्र सभा जिवाल दवरूंक आपलें व्हडपण सोडून दिवंक मारयेचे विनवणेन जावन एकल्याक कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आख्या संवसारांत व्हडपणान जियेतल्या लोकांनी आपलें मन बदलून आख्या संवसाराच्या बरेपणा पासत वावरूंक ही संवसाराची जबाबदारी वळखून समाज बांदून हाडूंक तांकां मारयेचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बापा, तूं आमची दुखां पळयताय, आमचें रोडणें तुका खबर आसा. ही आमचे भयणीन तुज्या म्हऱ्यान दवरल्यान ती आमच्या नांवान मागणी तूं स्विकार कर. आनी जें कितें आमी मागलां अदीक करून तकलेच्या दुयेंसां पासत आनी ज्या मनशांची वावर करतात भाजी पालो आनी हेर धंदो चलोवन तांचेर आनी आयज मिसान तांणी ह्या नोवेनान वांटो घेतलो तितल्यांचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमकां ओदीक ओदीक पवित्रायेच्या मार्गार घाल म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. संसारांतली
बापा मेंदू मागून हेच आमगेले व्हडूणे पो ताटात घालसी मिठा घालून तुका आमचे Señor उबी रावया. आयज हे नोवेनाच्या पयल्या दिसा बावार्थान आनी मोगान केल्लें ही मिसाची भेट बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नायकी सभेच्या देवास बापा आंकवार मारेच्या हातांनी आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाडून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. बापा तूं सोर पदवेदार आनी सासणाचो देव सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती अंकवार मारयेक रुजार सायबिणीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा. तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सगली म्हणया दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. मुत्सर्गी तुका सोयीसोर सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका मुत्सर्गी तुका सोयीसोर. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रतेची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच पुरींचे वण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कावस नवे आनी सासणेक खरोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया सोम्या जेसू आमी खाता आनी कालचे पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तादुले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोमडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भणीची गाकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोदींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची उदीक करून तकलेच्या दुयेंसाक सांपडल्यात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत जुजे वाज भाग्यवंत दोरम दुदा आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेधार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक खालतिकायेन जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळ्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सगल्यांच्या गोरेब्यांनी ह्या आमचे फिरगोजेन उदीक करून सवस्काय शांती खुशालकाय बरेपण मोग बरी भलायकी भावार्थ विस्वास आनी मोग दी म्हूण सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सगले तरेच्या बांदपासांतली सुटय आनी सोर भिरांतींतली डिप्रेशनांतली एन्जायटींतली सगले तरेच्या आक्सिडेंटांतली हार्ट एटॅकांतली कॅन्सरांतली आनी आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट का आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आमचे मदें राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोवे आसूंक. जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले
देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओच तो जेजू आमकां आशिर्वादान भरूं येता. आंकवार मरेच्या कुसव्यान तो जल्मलो. आयज तुज्या काळजान येता. तूं ताका जिबेर शेवता. ह्या जेजूक घेतात, ताका उदीक लागीं सरतात. तितली सुभागी. सगळ्यांची भितरेची म्हाका पावना, तुज्या एका जत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu maka tuji koros suki somni doshe udo ushadibya orbizleche yotra solo olubeche ushadibya orbizleche solo volubece tuce bogo magna civi namor Jesu ani podvi tuce bogo magna civi namor Jesu ani podvi. मिठाव जेसू पुन्हा कासा तेला कोठी तेला विणे कातो लोलो रुखा कातो बिगडलोलो कुडी सादो कातो लोलो रुखा Vigololo curisando tuce bogo magna civi namor Jesu ani podvi tuce bogo magna civi namor Jesu ani podvi. प्रार्थूया. बापा, अंकवार मरीच्या आतांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता.
आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गुट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वोड तुमचे सोबी आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या गरिबांचेर आमच्या गांवचेर आनी आख्या संवसाराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे कृपेन आनी मोगान खालतीकायेन जिवंक तुमकां धाडटा नवेनाचे मागणी करुया मोगाळ बावडीनो आयज आमचे मोदें प्रवचन केल्यात फादर वेलंटायन अल्वारीस आमचो तेलावली कोपेलाचो कोपेलांव पोट्टिडकेन आनी उमेदीन आमच्या गांवांत तो वावर कोत्ता तर कितें भशेन पादवीकाराच्या नांवान फिरगोजेंत वावुरतल्या सगल्या याज्ञिकाच्या नांवान आनी तुमच्याय नांवान फादर वेलंटायनाक देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या मुनियारपणाचेर आमी मागता आयची सगळी मांडावळ सांबाळूंक आपलो आदार दितल्या सगल्या भाव भयणांक आमचें दिनवास सकाळीं आनी सांजे कुमसाराचो वेळ बायल्यान बोडार पडोवचो तेच भशेन मागण्याच्या कुडांत प्रेयर रुमांत विजीट करून ब्लेसड सॅक्रमँटांक वचून कांय वेळ तुमी सारचो फर्स्ट एड कावंटर बँड स्टँडार आसा थंयसर कोणाक गरज आसा जाल्यार थंयसर वचूं येता आमचे वॉलंटियर्स जायते सॅक्रिफायस करून मांडवळ सांबाळूंक आमचे पासत बारी वावुरतात ती तुमकां दाखयतात ती मांडवळ तुमी सांबाळची भायर सरतना लूट करची न्हय सोकासायेन भायर सरचें तुमी भितर सरल्यांत त्या गेटींतल्यान वेचचें न्हय म्हजे दावे वाटेन बायलान माटवांत आशिल्ल्या भावा भयणी शिमित्रीशी आशिल्ल्या गेटांतल्यान भायर सरचें आनी इगोर्जेंत इगोर्जे फुडें तेच परी म्हजे उजवे वाटेन बायलान बसून आशिल्ल्यांनी आदी पोस्टा वाटेन गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू हेल्मेट भांगार पयशे आदी तुमी बरे तरेन सांबाळच्यो इगोर्जेंत भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवचो न्हय भायर आसलेल्या सायबिणीचे इमाजीक मान बागावन नोमान करचो आनी बॉक्सांत तुमच्यो वाती घालच्यो आमच्यो आरमाय सिस्टर्स नागमोडे दोनी वार्डांनी कॅन्टीन घातलेले आसा तातूंत च्याव आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात तुमी त्यो घेतल्यात आनी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता आनी कितें भशेन आयज जो फायदो जाता ह्या आरमाय सिस्टराक हो एके भशेन प्रॉफीट वेता तेच भशेन मोगाळ बाबडीनो कोणाकूय गरिबांक दान दिवंक सोदता जाल्यार दान भेटोवंक सोदता जाल्यार आमच्या फिरगोजेच्या ऑफिसांत तुमी येवन दिवचें म्हूण आमी मागता उबी रावया रुजाय सायबिणीक मागणें म्हज्या फाटल्यान म्हणचें ए बोव पवित्र आंकवारी ए बोव पवित्र आंकवारी बोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडलेली तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशलकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडूंक सोदता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कर नातर म्हाका गरज ती करपा मागून घे ह्या वेळार आमच्यो गुरसो सायबीण माय उदेशी देवाक आमी उबारुया ए देवाचे माये
हे मोशे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोललोले. हे मोशे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकता. हे सोंसलेल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोषान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो मोज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां. ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें, म्हजी घालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगळीं आमी बरोबर मारयेक नोमान करून म्हणुया. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोत तुजे दाय आसा. मसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो जेजू. भाग्यवंती मारये देवाची माय, आमां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. So